ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरे असतले, एकदम मस्त मजेत असे. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त असे. गुड मॉर्निंग. आणि मा बी नसा फाटल्यान, बाय बी नसा. सो आयज परत आम्ही वता म्हणल्यार लास्ट थर्सडेक गेली, आयज ह्या थर्सडेक परत वता बायक वॅक्सिनेशन जे आसा पळय ना तें दिवपाक वॅक्सीन. सो लास्ट थर्सडे कितें जालें तें तुमकां हांवें शूट करून दाखयलेंच न्ही. लास्ट थर्सडे बी आय एम वेरी एक्सायटेड जावन सगळें मेंटली प्रिपेर जावन गेल्ली वॅक्सीन दितली म्हणून. बट बायक मातशी थंडी आसल्या कारणान लास्ट थर्सडेक वॅक्सीन जे आसा पळय तें दिलें ना. तो डॉक्टर म्हणपाक लागलो मागीर यो अशें म्हणून नेक्स्ट थर्सडे, कित्याक मातशें ताका रिकवर जावनी म्हणून. सो आतां परत वता ह्या थर्सडेक. म्हळ्यार तेजी थंडी जी आसा पळय ती बरी जाल्या, रिकवर जाला ते थंडेंतल्यान. आनीक आतां ताका वॅक्सीन जे आसा पळय तें दितात 3.5 मंथाचें वॅक्सीन तेजें हें जें आतां दिता पळय तें. आनी गव्हर्मेंटान न्ही आतां हें 3.5 म्हयन्याचेर वॅक्सीन दिलें की ना, मागीर 6 म्हयन्याचें 7 म्हयन्याचें वॅक्सीन जें आसा पळय तें ना, डायरेक्ट 9 म्हयन्याचें वॅक्सीन. आनी प्रायवेटान जाल्यार 6 आनी 7 म्हयन्याचेर परत वॅक्सीन जें आसा पळय तें दिता. सो आमी पयलींची वॅक्सीन जें आसा पळय न्हू तें हितून दिल्लें प्रायवेटान. सो ह्या वॅक्सीन गव्हर्मेंटान दिता. आतां मुखाल्ले 2 वॅक्सीन ना गव्हर्मेंटान, आतां परत प्रायवेटान वचपाचें. आनी मागीर ती 9 म्हयन्याची परत गव्हर्मेंटान दिवपाचें. कितें हें तें नाचयत रावपाचें तेंचे सगळें जें आसा पळय न्हू वॅक्सीन. म्हळ्यार प्रायवेटान जे 2.5 म्हयन्याचे दिता पळय तें हें हांगासर 3.5 म्हयन्याचे दिता. फर्स्ट म्हयन्याचे दिला ते बी डोस आतां असं करून आसा, मिक्स आसा डोस. अशें ना की प्रायवेटान 2.5 म्हयन्याचे जितले हें दिता पळय न्हू कवर जाता पळय तितले 3.5 म्हयन्याचेरूच बी कवर जाता हेंचे कडेन. अशें ना, तेंगे सगळें मिक्स अँड मॅच. आतां हितून ह्या 3.5 म्हयन्याचे न्ही आय थिंक 7 टायपाचे कितें तरी आसा आनी हेंचे कडेन न्ही 4 टायपाचे कितें तरी आसा, अशें करून आसा. सो ताका लागून म्हागेली मायंड जी आसा पळय न्हू ती हें जायत आसा की दिवप ना अशें करून. सो आसूं म्हटलें दिवन पळोवया अशें म्हणून ह्या म्हयन्याक हेल्था वांगडा रिस्क घेवप ना न्ही अशें म्हणून हांवें एका म्हटलेलें. हो म्हणपाक लागलो पळोवया अशें म्हणून दिवन. ट्राय तरी सो आतां आमी पळयता. लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ली पळय तेन्ना गर्दी बी कांयच नाशिल्ली. अशें वचपाचें, कार्ड दिवपाचें, म्हळ्यार इंजेक्शन दिवपाचें आनी येवप आशिल्लें. आतां पळोवया ह्या थर्सडेक कशी गर्दी. आनी आमकां लेट बी जालो. लास्ट टायम आमी 9 म्हटल्यार गेल्ली घरा कडल्यान. सो 9:30 म्हटल्यार पावल्ली आमी थंय न्ही रे. 9:30 पावणे थंय म्हटल्यार पावल्ली न्ही. आनी आतां आमकां हांगा घरा कडेनच 9:30 जाली. आनी आतां आमी पावतली हेच्या नंतर. आनी मागीर थंय कशी गर्दी आसा कितें कांय खबर ना. पळोवया. एक्चुली आयज कितें तरी आसा, आयज कसली तरी हॉलिडे. कॅलेंडराचेर पळयल्लें हांवें, कितें तें पळोवना बट रेड कलरचो मार्क केला तो पळयल्लो. खबर ना कितें म्हणून. सो पळोवया आतां वता कशें कितें तें पळयता. ओके. सो आतां सांगता तुमकां आयचो बी अपडेट दिता. पळयता आयज बी परत हॉलिडे म्हणून परत धाडलें जाल्यार हांव आनी घरा येवचें ना, डायरेक्ट वचपाचें मडगांव अशेंच. ती आसा आयज, तिजो अपडेट येता म्हाका डेली सकाळ फुडें. जे कडेन आमी प्रायवेट दिता तें कितें ऑलरेडी न्ही आतां 3.5 म्हयन्याचें वॅक्सीन तेजें. बट 4th मंथ हें जालो तेजो सोंपलो बीन. आतां 5वो स्टार्ट जालो ताका काल पळय. सो मागीर तें बरें जायना, खूब लेट जाता. मागीर 6व्या म्हयन्याचें वॅक्सीन जें आसा पळय तें बी मागीर मुखार पोस्टपोन जाता न्ही ताका लागून. आनी 8 दीस वता मागीर. अशें बी ना न्ही की बाबा आयज नाल्यार फाल्यां वचून घालपाक मेळटा गव्हर्मेंटान, तशें बी ना. सावड्ड्या बी 2 दीस आसा, मंडे आनी थर्सडे. आनी एवरी 12th म्हळ्यार 12 तारखेक पंचायतीन घालता. हांगासर अशें कांय ऑप्शन ना, फकत थर्सडेकूच तुमी गव्हर्मेंटान वचून घालपाचें. ओके. सो चलो पळयता कशें कितें तें सांगता तुमकां बी मागीर. सो पावली आमी हॉस्पिटला भायर. आतां बायक घेवन वता पळयता. आयज आसा आनी आसा जाल्यार कशें रिएक्ट करता कितें तें. ओके. सो चलो. सो जालें आमचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट. सो हो गेलो बायक घेवन मुखार. बाय न्हिदला. सो हे पळय बाय हांगासर न्हिदता. हो घेवन आयलो ताका. आनी एक मातशें बरें की वॅक्सीन दिलें की ना मागीर 30 मिनिट्स न्ही ती बसपा लायता. म्हळ्यार कितें रिएक्शन जाता, कितें उलटी जाता भुरग्यांक आनी कितें जाता न्ही. यो मा
यो मगे सो ताका लागून न्ही ती हें करतात बसपा लायता मातसो थोडो टायम सो बसली आमी एक 30 मिनिट्स आनी टायम जातकीर आतां आयली सो बाय लोकांची भुरगीं रडटा बाय तरी तितले रडना लोकांची भुरगीं कितली रडटा एक आनी चेडो आशिल्लो 1.5 म्हयन्याची कितें इंजेक्शन खंय ताका वॅक्सीन तो बाबडो भितर दिता तेन्ना इंजेक्शन लागलेलें रडपाक घाल ब्लँकेट सारको करूं गासू इंजेक्शन जेन्ना पळय ताका मारलें पळय न्हू तेन्ना लागलेलो रडपाक थांबलोच ना न थांबता तो रडला 1.5 म्हयन्याचो दिसता तो न्ही रे कोण तो आतां खूब रडटालो तो 2.5 म्हयन्याचे आनी हो तेगेलो चेडो कितले 2.5 म्हयन्याचोच सेम पयर मारले पळय आमी ते तेणी आयज मारले तेका 2.5 म्हयन्याचें इंजेक्शन दिसता तेजें सो तो बाबडो भरपूर इतलो रडलो म्हळ्यार आमी पावल्या पळय तेन्ना ताका इंजेक्शन दिवपाक व्हेल्लो भितर रुमाक सो तेन्ना रडपाक लागलो तो बाबडो थांबत ना ताका फीड घालता कित्याक कसोच थांबना मागीर ताका बाबडो ती घेवनूच गेली सो जालें आमचें वॅक्सीन आनीक आतां आमी वता घरा बाय उगी आसा मातशें न्हिदलेलें आनी खानार घातलेलें न्ही न्हिदलेलें आतां मातशें उठलां पळयता घेतलीस कितें सो आतां डायरेक्ट घरा आतां आनी खंय ना ताका आनी हालोवपाचें कांय ना 3 इंजेक्शनां दिल्या दोनी पांयांक आनी हातीक दिता तेन्ना भरपूर रडलें सामकें आळस परतीनासतना रडलें म्हळ्यार ती सामकी अशी करून उबी मारता न्ही पांयांक बीन तें दुखलें दिसता ताका सो तें आनी 2 ओरल आशिल्ले न्ही रे एक तेणी ते सिरिंजा भितर घालून घातलेले आनी एक ते अशें करून ड्रॉपर टायप कितें आशिल्लो तेतून घातलेलें 2 ओरल आनी 3 इंजेक्शन्स मारली ताका सो आतां वता तेणी हांगला फिवर बी येतलो म्हणून मेडिसीन दिला सिरप आनीक आनी कितें सांगलें तेणी आनी आसा भितर घातल्या आनी ते पांयाक तेणी थंड पट्टी घाल म्हटलें इतलेंच आनी कांय ना पेनलेस तेन्ना आमी दिताली पळय तेन्ना अशें करून कांय नाशिल्लें न्ही एक फिवराचें दितलें तेणी आयलो जाल्यार घालपाचें बट तेका येवं नाशिल्लो फिवर आतां एक खेपी येतलो म्हणला आनी दुखतलें बी म्हणला 3 दीस म्हटल्यार सो चलो मागीर मेळटा पावली की घरा कडेन आयली आमी हय 11:30 सुमार पावली घरा कडेन 12:15 जाली आतां आनीक बाय आसा तुमकां आवाज येता आसतलो बॅकग्रावंडान मातशें हें करता ताका न्ही दोनी पांयाक एक आनी हातीक एक मारला आनी 2 ओरल घातलेले 2 टायपाचे सो तेणी कितें सांगलें दावे पांयाक जे आसा पळय थंयच थंड उदकाची मातसो कपडो जो आसा पळय तो घाल म्हळ्यार घडी घालता पळय त्या टायप घालून दवरिनाका लावन काड म्हण सांगलेलें सो म्हाक म्हणलें ताका घाल अशें म्हणून आंग न्ही मातशें आतां घसघशीत तशें जालां म्हळ्यार मातशें जोर येयल्ल्या भशेन जाता आनी मातशें पिरिंगोवपाक बी स्टार्ट केलां मातशें पिरी करता आतां उदकच्यान बरें एक्टीव आशिल्लें खेळटालें सो जालें आतां पावून आमकां ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स सुमार जालीं तर आंग मातशें घसघशीत जालां न्ही ताका लागून हांवें मेडिसीन घेवन येयलें तेजें जोराचें तेणी हॉस्पिटलांनी मेडिसीन दिलां सिरप दिल्या एक ती घाल म्हटलेली तेणी बट ताका न्ही आमी हेंच पयलीं सान म्हळ्यार प्रायवेटान ताका हें दिल्लें न्ही पयलीं सान सो हेंच घातलेलें पयलीं बीन अशें हें दिलां तेन्ना सो ताका लागून आतांय बीन हांव हेंच घालता तेजेर नवें आनी एक्सपेरिमेंट करना सो परत मेडिसीन चेंज केलें हें तें अशें जावपाक नाका न्ही ताका लागून हें डिफरंट आसा तें डिफरंट आसा भुरग्यालेंच तें बट आसूं म्हटलें हेंच दिलां न्ही ताका अशें म्हणून त्यान मागीर कितें रिएक्शन नाका पयलीं तेजो जीव आतां जाम जातलो अशें म्हणून सो हेंच मेडिसीन दिता आनी माक म्हणलें ताका मातशें तें उदकाचें हें लाय अशें म्हणून पळय हांगासर बाय खेळटा तिका माक हांवें न्ही हांगासर उदक हाडून दिल्लें लाय अशें म्हणून पळय आनी आमी येयला तेन्ना न्ही हें तेजें पार्सल आयिल्लें ताका न्ही एक ड्रेस ऑर्डर केल्लो मिशोचेर बट म्हाका आवडुना सो हांवें रिटर्नाक घातलो फर्स्ट टायम हांवें मिशोचेर अशें करून कितें ऑर्डर केल्लें सो तें बरें येवना म्हाका न्ही इंस्टाचेर सजेशनां आयिल्लें हे ड्रेसचें आसा तें म्हणून बेश्टो बरो दिसलो म्हणून ऑर्डर केल्लो बट बरो येवना सो तें रिटर्नाक घातलो तर म्हाका न्ही चॅक्सांचो असो आवडुना तर रिटर्नाक घातलें हांवें ताका उदक दिलां आनी तें एक सारकें धर म्हण लागलां आतां मा धरता ताका हांवें ड्रॉप्स घालता आनी रांदपाक वता भितर काय हांगासर हीं दोगां बायक घेवन बसलां हांवें ताका सकयल बी घातलेंच ना प्ले मॅट बी घालून हांगाच दवरला तें हांगाच खेळटा म्हळ्यार अशेंच मातशें हें करता पिरी करता आनी सगळें हांगासर रस्ता व्यस्त म्हणटा तशें पडलां आनी भितर म्हाजें काम चालू आसा रात जाली न्ही टायम दाखयता तुमकां पळयात 8:45 जावपाक येयलो हांगासर न्ही कुलर चालू आसा ताका लागून आवाज येता बॅकग्रावंडार
आनी म्हाज्यानी हांगासर डिनराची तयारी जी आसा पळय ती चालू आसा. म्हाका न्ही हांगासर कोणी घास मारलो हें जाता इचींग धरल्या भशेन जाता आनी हात लायतकीर उडपता. सो डिनराची तयारी जी आसा पळय ती चालू आसा. हॉस्पिटलांतल्यान येवन मागीर न्ही अशें करून हांवें चड कांय शूट केलेंच ना. फर्स्ट डी स्टार्टींग बाय न्ही बरें आशिल्लें अशें करून एक्टीव आशिल्लें नॉर्मल जशें आसता पळय तशें आशिल्लें. मागीर जसो जसो थोडो हां येता हांव घालता मातसो जसो जसो थोडो टायम वचपाक लागलो पळय न्हू तशें तशें मातशें तेजो मूड हें जावपाक लागलो मागीर ताका त्रास जावपाक लागले. सो 1 मिनीट येता राव हें करता ताका न्ही वखद घालता आनी मागीर हें करता. सो ताका न्ही मागीर अशें करून न्ही त्रास जावपाक लागले दिसता. मागीर हात पांय दुखपाक लागले आनी मातशें पांयाक तिणें सांगलें एक पांयाक जें आसता पळय मातशी सूज येतली आनी घट जातलो म्हणून. सो थंड उदकाची पट्टी घाल म्हणलें तें बी घातलें. सो ती थंड उदक लागता तें आनी व्हडलें रडपाक लागलें. तें थंड लागता न्ही आनी पयलींच तें इरिटेट जाल्लें आसा अशें करून मागीर न्ही तितूनच गेलो सगळो आठ दीस कांय शूट बी करूं ना. मातशें तें आतां तिळसाणां न्हिदलां. आय थिंक 5:30 सुमार ताका फीड घातल्या आनी तेच्या नंतर मागीर तें कशें न्हिदलां तें आतां उठयलां ताका जबरदस्ती. आनी आतां परत टेम्परेचर चॅक केलेलो मातसो फिवर आसा आनी मातशें क्रँकी अशें जालां आनी आंग बी कांय हालिना अशेंच न्हिदूनच रावता. पांय बी चड हालिना दुखता न्ही म्हळ्यार आतां मातसो फिवर आसा. मागीर तो चड जातकीर मॅडिसीन लागपाक मातसो टायम येता न्ही म्हणून असो घातला ताका मॅडिसीन हांवें आतां जस्ट कोणें उलो मारला म्हाका. तर हें सगळें चालू आसा. आतां हांगासर जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती रोस केल्लो हांवें हांगासर येवन आनी रॉ बनाना जे आसा पळय ते फ्राय केल्ले आनी कांय करूं नाशिल्लें. हेजें नॉनवेजाचें हुमण आशिल्लें कालचें तें ताका दिलें. सो आनी आतां तो गरम करता आनी आयज चपाती बिपाती कांय करूं ना. म्हळ्यार एकाच बायकूच लागून घेवन बसपाक पडटा आनी खबर आशिल्लें इतलें स्लायस ब्रेड हाडलेलो तो आसा तो खातला हांव आनी मां आनी हो शीत जेवलें काय शीत आसा केल्लें. ओके सो हें सगळें करून घेता आनी म्हटलं व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चला तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जर चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. करून घेता हें सगळ्या पांयेच्या हेका लागून मनूच लागना. सो हें बेगीन करून घेता जेवता बिवता आनी पळयता आतां तें कशें न्हिदता तें कित्याक आतांच उठला न्ही ताका लागून. पळयता आयची नायट कशी वयता ती. फाल्यां मेळटा तुमकां नवो अपडेट घेवन बाहेरचो.